39th गोवा स्टेटहूड डे 30 मेक आम्ही सेलिब्रेट करता कला अकादमीत 10:30 वरांचेर. या कार्यक्रमाच्या निमित्तान सगळे मानेस्त मंत्री, आमदार आणि समेस्त गोयच्या पंच, सरपंच, जिल्हा पंचायत आणि बाकीच्या लोकांकूय बी या कार्यक्रमाक इन्व्हाइट करता. 39th स्टेटहूड डे मोठ्या व्हडा संख्येत कला अकादमीत बोलवचो सगळ्या गोयच्या लोकांक तेच्या खासा निमंत्रण. या निमित्तान आम्ही प्रोमो लॉन्च ऑफ द एनिमेशन वेब सिरीज ऑफ द क्रिश ट्रिशन मल्टीबॉबी भारत है हम गोवा सेशन ऑफ द गोवा फ्रीडम स्ट्रगल या मोमेंटाचे प्रोमो वर्कआउट दिल्ले तो प्रोमो जो आहा तो लॉन्च करतले. डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द स्पॉन्सर्स लेटर्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द फ्रीडम फायटर्स पेंडिंग उरलेली त्यांचे स्पॉन्सर लेटर्स दितले. डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द स्पॉन्सर लेटर्स ऑफ द कॉम्पेन्सेशन स्कीम हांचे पर्सनल डिपार्टमेंटान लेटर दितले. एप्रिसिएशन एंड बेस्ट प्रॅक्टिस इन द डिपार्टमेंट एंड द कॉर्पोरेशन आम्ही 5 डिपार्टमेंट किंवा कॉर्पोरेशन एप्रिसिएशन लेटर जे आसा पळय गव्हर्मेंटांतल्यान बेस्ट प्रॅक्टिस दितले. फेलिसिटेशन ऑफ द 10 आयकॉनिक ब्रँड्स ऑफ गोवा हांचे फेलिसिटेशन करतले. आम्ही हाज्या पयलीं स्टेटहूड डेच्या निमित्तान वेगवेगळ्या गोंयांत जेंच्यांनी कॉन्ट्रिब्युशन केली 60 वर्सां किंवा ताच्याय पयलीं जेंच्यांनी दिलां तेंचे फेलिसिटेशन करतले. या फावटी 10 आयकॉनिक ब्रँड गोंयचे जे आसा ते सोदून काडले म्हणजे विरासत आणि विकास. ते फाटली गेली कितलीशींच वर्सां गोंयाक तेंचे कॉन्ट्रिब्यूट आसा. त्याच बरोबर गोंय तेंच्यांनी ब्रँड म्हणून फुडें हाडला. अशा बिझनेस हाऊसीस किंवा असे जे ब्रँड आसा वेगवेगळे गोंयांतले जे नांव तेंचे गोंया बरोबर ब्रँड जाल्ले आसा तांकां फेलिसिटेशन करपाचें आसा. वी आर लॉन्चिंग ऑफ द टेम्पल्स ऑफ गोवा कॉफी टेबल बुक. गोंयांतली वेगवेगळी टेम्पल्स एक करून तेंचो बुक लॉन्च करपाचो आसा. लॉन्च ऑफ द रिफॉर्म्स इन माय टेन्युअर फाटल्या 6 वर्सां ईज ऑफ डुईंग द बिझनेस, ईज ऑफ लिव्हिंग हे आम्ही वेगवेगळे रिफॉर्म्स गव्हर्मेंटात केले. त्याचा एक बुक केला सो ते लॉन्च करतले. ते सातत्यान लोकांक तेचो रिफॉर्माचो तरांतर मोठ्या प्रमाणात फायदो जावचो. आणि इम्पॉर्टंट डिक्लेरेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द एड्युकेशन बाय गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया 100% लिटरेट स्टेट हे आम्ही कंप्लीट केल्ले आसा. ते ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आम्ही डिक्लेअर करपाचे आसा.